शिरवळ वेलिंग वाठारांतले थळावे लोक बिबट्याक भिवन दीस काडटात। 22 तारखेर सुनील गावडेच्या घरान माजराक खावपाक बिबटो आयिल्लो। रातच्या वेळार आवाज आयलो म्हूण पळोवपाक तो भायर गेल्लो, त्या वेळार बिबटो वाग आसलो। रान खात्याक ताणें रोखडेच कागाळ केली, पूण तांकां वाग मेळ्ळो ना। सांज जातकीच लायट वता आनी हाका लागून थळाव्यांच्या मनांत भंय निर्माण जाला। हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी पंच हरिश्चंद्र जल्मीन केल्या। वार्ड नंबर 10चो आमचो वार्ड नंबर 10 हांगासर आतां सद्या परिस्थिती आसा, वाघा पासून खूब आमकां धोको आसा। पयर एक बिबटो वाघ येयलो हे घरान आनी माजराक धरपाक आसलो आनी तो सकयल पडलो धडये वयल्यान म्हणून आमकां कळ्ळें। लायट घालून पळयलो वाघ तो थंय बसलेलो आनी नंतर मागीर तो गेलो आनी हांगासरचे कितें आहा आनी 2 फावटी म्हाका ते सायडी मेळ्ळो 7 सुमार 2 फावटी। एक दीस म्हाका ते शाळेंतल्यान क्रॉस जातना मेळ्ळो। आनीक हांगासर कितें जालां, लायटीचो प्रॉब्लेम जाता। सदांच ती सांजे लायट हांगा आसना, लोक घरांतल्यान भायर सरपाक खूब त्रास करता कारण तांकां भंय दिसता। आनी लायटीचो मातसो सरकारान तेजी जबाबदारी घेवची आनी लायटीचो मातशी वेवस्थीत लायट आमगेली पेटोवची। डेली फोन करचो पडटा लायट पेटना म्हणून, ताका लागून आमकां वाघा पासून भंय आहा। हांव सुनील गावडे, सो हे आमचें घर। 22 तारखेर आमी कितें रातचे 9:30 जेवपाक बशिल्ले। सो आमचे फाटल्या सायडीन कितें जालें, वयल्या फाटल्यान आवाज पडलोसो आवाज येयलो म्हणून आमी गेले पळोवपाक। पळय धडये वयल्यान पळय जाल्यार थंय माजर येयले भितर। पळय जाल्यार तो टॉर्च मारून पळयलें, पळय जाल्यार बिबटो आहा थंय। सो बिबटो येयलो म्हणटा आमी कितें केलें, इमिडिएटली कितें केलें, फॉरेस्टाक फोन केलो। सो फॉरेस्टान कितें केलें, येयले आनी पळयलें आनी चॅक केलें। सो ते पळोवन गेले, पूण त्या दीस तांकां मेळूं ना। सो आतां हांव कितें फॉरेस्टाक रिक्वेस्ट मागता की तेणी पळोवचें म्हणून, प्रिकॉशन आमकां जाय म्हणून सेफ्टी खातीर। सो ते हांगसर इविनिंग टायम असो आसता की सांजचे बी भोंवता 6:30 सुमार। सो आमचे लोक रस्त्यार आसता, सो तांकां प्रिकॉशन सगळ्यांनी घेवचें। सो तांकां खातीर तेणी सेफ्टी खातीर आमकां पिंजरो जाल्यार कितें पळोवचें।